शिवं शाश्वतं रामदूतं बलिष्ठं प्रदीप्ताननं वानराणामधीशं गुणानानिदानावरं वायुपुत्रं मनोवेगवन्तं नमामो वयं मासीक वर्ग आसा तो एवरी मंथ करपाचो असो आमचे जे प्रांत आसा म्हळ्यार गोवाचे वयर आमकां प्रांत लागता प्रांताची आसता पूण काही कारणां लागून तयारी आसना आनी फायनान्शियली बीन तशें आसना त्या कारणान आमी तो 2-2 म्हयन्यांनी एकदां करता पूण खूब मोठो असो प्रतिसाद आमकां गोंयभरच्यान जे कार्यकर्ते आयज बजरंग दलाच्या जुळे कडेन आसा तेंचो मेळ्ळा. भाईन जशें सांगलें की संस्कार घडोवपाचें काम आमी करताच पूण त्या भशेन बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा म्हणल्यार सेल्फ डिफेन्स जावं नाल्यार आपल्या धर्माचें रक्षण आमी कशें करप ह्यो ज्यो थोड्यो गजाली आसा त्योय आमी ह्या वर्गाक शिकयतात. आतां मुद्दमून मुंबयच्यानूय बी आमचे जे शिक्षक आसा मोठे मोठे कार्यकर्ते आसा ते हांगा येवपाचे आसा. आयज तेंची वेवस्था हांगा लागलेली आसा तर सांजचें हेज्या चड मोठ्या प्रमाणान कार्यकर्ते हांगा जुळपाचे आसा ह्या वर्गाक आनी हो वर्ग सक्सेसफूल जातलो असो हांव हें करतां. मासीक वर्ग आहा तो काल चालू जाल्लो म्हणजे शुक्राराक शेनवार आज आनी फाल्यां सांजचो म्हटल्यार 5 म्हटल्यार काबार जातलो. बौद्धिकाचो विशय म्हणजे आतां आसा तो म्हणजे कार्यकर्त्यांनी कितें करपाचें बजरंग दलाचो कार्यकर्तो कसो आसता आनी तेंच्यांनी कितें करपाचें म्हणजे हांगच्यान भायर सरून हांगचें प्रशिक्षण घेवन भायर आमी म्हणजे बजरंग दलान कितें करपाचें काम कशें वाडोवपाचें हें आसतलें. आनी तसोच फाल्यां बी आसा फाल्यां अशेंच आसा बजरंग दलान आंदोलन बी कशें करप आंदोलन म्हणजे खंय समज धर्माचेर अत्याचार जाल्लो आसा जाल्यार थंय वचून आंदोलन बी कशें करप हें बी शिकिल्लें आसता शिकयता आनी तें भायर वचून कशें करपाचें हें शिकयता. बजरंग दलाचो म्हणजे विश्व हिंदू परिशद आणि बजरंग दल हेचो एक हो मासीक वर्ग तो आमी जेन्ना 1 वर्स फाटीं जेन्ना आमी वर्गाची श्रेणी ही सुरवात केल्ली त्या नंतर हो 6वो वर्ग आमी आयज वास्को वरुणापुरी हांगा राम मंदिराच्या आवारा भितर करतात. बजरंग दला बद्दल जें परसेप्शन लोकां मदीं एक कितें तरी जें क्रिएट जाल्लें आसा तेतून एक अपवाद असो म्हणून एक बरी छबी तेतून भितर संस्कार सगूण आनीक जे शिक्षण जे संस्कार आमचे धर्मापती शिक्षण जें आसा तेचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर आयज हो वर्ग आमी हांगा घडोवन हाडला. सादारणता 125 ची संख्या हांगा उपस्थित जाला. आमी 120 ते 130 हेतू भितर संख्या अपेक्षीत आशिल्ली तितून भितर 125 म्हणजे संपूर्ण गोंयभर जे सांखळे पेडणे मांद्रे शिवोले सत्तरी वाळपय म्हणत काणकोण उकळे केप्यां सांगे सावड्डे हे सगळ्या जे प्रखंड आसात त्या प्रखंडांतल्यान लोक आयज ह्या वर्गाक मुद्दामून एटेंड करपा खातीर भुरगे हांगा मोठ्या स्फूर्तीन आयिल्ले आसात. बजरंग दलाचें जें शिक्षण आसा तें फक्त एक लिमीट पुरतें मर्यादीत नासून किंवा दुसऱ्या खंयच्या धर्माच्या अगेन्स्ट नासून तें आमच्या धर्माच्या सगूण जे आसात म्हणजे तेतून भितर जे बरे गुणाचे संस्कारांचें शिक्षण आसा तें शिक्षण प्रदान करपाचें. आतां तुमी पळयलाच आसतलें आमी हांगा रावन ओमकार घेवप विजय मंत्र घेवप तशेंच बाकीचे जे शांती मंत्र म्हणात की किंवा बाकीचे जे गरजेचे बेजीक हिंदू धर्म जे आसात ते हांगा सगळें शिकयलें वता. आज खंय तरी यूथ जो आसा तो ह्या संस्कारां कडेन फाटीं पडलो आसा पण बजरंग दलाचें कार्य विश्व हिंदू परिशदेचें कार्य ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुखार व्हरत आसात आनी अशें करून एक सशक्त युवा जो आसा युवा श्रेणी जी आसा ती घडटली आनीक देशाचे तशेंच राष्ट्राचे उन्नती खातीर आनी प्रगती खातीर जें कितें कार्य आसा तें सगळें आमी शिकोवपाचें शिक्षक ह्या नात्यान आमी पुराय प्रयत्न करतात.